संजय पाटील हांकां सैमीक शेती खातीर पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला। हो पुरस्कार तांच्या कश्टाचें फळ जावन आसा अशें ICARचो संचालक प्रवीण कुमार हाणें सांगलें। भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष संजीव कुंकळेकार आनी हेर मानेस्तांनी संजय पाटीलाच्या घरा वचून तांची तोखणाय केली। 25 जानेवारीक सावयवेरेंच्या संजय पाटीलाक सैमीक शेती खातीर पद्मश्री पुरस्कार फावो जालो। पयलीं ताका गोंय सरकारा कडल्यान कृषी रत्न पुरस्कार आनी गोंय बागायदार पुरस्कार फावो जाल्यात। हो पुरस्कार ताणें आपल्या बळग्याचेर मेळयला। आमी फक्त मार्गदर्शन केलां अशें ICARचो संचालक प्रवीण कुमार सांगता। काम उनका होता है एक मूवी के रूप में उसको एज ए डायरेक्टर प्रेजेंट करना, वो एक मूवी है, पर नायक कौन है? नायक संजय पाटिल। तो हम तो एक तरह के मूवी की स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं, डायरेक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, पर असली नायक वो संजय पाटिल जी है। इन्हीं का डेडिकेशन है, पिछले 35-40 साल से कृषि में लगे हुए हैं और कुछ ऐसी इनोवेशंस इन्होंने किए हैं, इनोवेटिव मेथड यूज किए हैं। कैसे दुर्गम स्थिति के अंदर चारों तरफ से, 3 तरफ से इनका जो खेत है पहाड़ों से घिरा हुआ है, रोशनी की भी कमी है, पानी भी नहीं था, हॉरिजॉन्टल माइनिंग करके कई साल की मेहनत के बाद ये पानी लेके आए खेती के लिए, ताकि 10 एकड़ की खेती को सींच सके, इसको जो बैरल लैंड थी उसको ग्रीन लैंड में कन्वर्ट सके। और नेचुरल फार्मिंग और को प्रमोट करने के लिए इन्होंने नेचुरल फार्मिंग भारत सरकार चाह रही है कि प्रमोट हो, पर प्रमोट नहीं हो पा रही है, पर उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे ऑटोमेशन किया जाए, उनमें इनका इनोवेशन है। तो ये सब काम इन्होंने किया है। ICAR का रोल इतना है कि पिछले 17-16 सालों से ये ICAR से जुड़े हुए हैं, ये अकेले नहीं और भी किसान जुड़े हुए हैं। तो जो ICAR का रोल है टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस देना। अरेका नेट में कोई बीमारी लगा है, हमसे ये पूछते थे, हम इनको बताते हैं दवा डाल दीजिए। हमारा रोल है कि प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो भी क्रॉप ये ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों से समय समय पे चर्चा करते थे, चाहे डॉक्टर देसाई थे या बाकी हमारे KVK के लोग थे, वो हम सब किसानों के लिए करते हैं। तो वो सब कार्य हम जो सब किसानों के लिए कर रहे थे वही कार्य हम इनके लिए भी कर रहे थे। हमने कोई स्पेशल, ICAR ने कोई स्पेशल कार्य नहीं किया, और जो भी कार्य की वजह से इनको पद्मश्री मिला है 100% जो क्रेडिट है वो पाटील साहब का है। इनकी मेहनत है, इनका तप है, इनका इनोवेशन। शेती व्यवसाय खंय तरी नष्ट जावपाक लागला। गोंयच्या शेतकऱ्याक पद्मश्री मेळिल्ल्यान आतां हेर शेतकऱ्यांकूय उर्बा मेळटली अशें भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष संजीव कुंकळकार सांगता। गोंयची शेती तिका जितली उतरती कळ लागल्या ती बदनाम आसा। अशा बदनाम परिस्थितींत गोंयच्या एका शेतकऱ्याक पद्मश्री मेळटा हें म्हणजे रामाची प्रतिश्ठापना जाली आनी नवें वातावरण जशें जालें किंवा जावपाची अपेक्षा आसा तशीच कांयशी परिस्थिती ह्या पद्म पुरस्कारा वयल्यान सुरू जातली गोंयांत। शेतीक उर्जेत्ता येतली अशें म्हाका मना पासून दिसता आनी हांव संजय काकाचें तर अभिनंदन करताच, पण शेती केन्नाच एकट्यान कडेन जायना, तिका सदांच कुटुंबाचो, समाजाचो, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचो सपोर्ट लागता। तो तांकां लाभलो, अत्यंत प्रेमान लाभलो, तांची गरज म्हणजे तांचो उपयोग शेजाऱ्या पाजारांक लागलो, ह्या सगळ्यांचो नक्कीच ते अभिनंदनाक पात्र आसा। हो भोवमान फकत म्हजो न्हय तर गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांचो जावन आसा अशें संजय पाटील सांगता। डायरेक्टरांनी सांगलें की आमचें कांयच श्रेय ना, पूण ह्याचें श्रेय हांव म्हाका कळपा लागत पासून ज्या व्यक्तींनी म्हाका सहाय्य केलां, सगळ्या शिक्षणाच्या बाबतींत आसूं किंवा एग्रीकल्चराच्या बाबतींत आसूं, आमच्या गोंयच्या शेतकी खात्याच्या बाबतींत आसूं, कारण त्याची सुरवात, ह्या पुरस्काराची सुरवात ही थंयच्यान जाल्ली आसा, गोवा शेतकी खात्यांतल्यान जाल्ली आसा। त्यांनी जेन्ना म्हाका पयलो 2013 कृषी रत्न पुरस्कार दिलो गोवा सरकारान आनी गोंयच्या शेतकी खात्यान, थंयच्यान हेची सुरवात जाल्ली आसा। त्याच्या नंतर गोवा बागायतदारान म्हाका पुरस्कार दिलो आनी ह्या पुरस्कारांची जी हे आसा ती तेन्नाच्यान सुरू जाल्ली आसा। तर सुरवाती पासून आजता काय जे लोक म्हाका सहाय्य करपा आसा त्या सगळ्यांक हेच्या श्रेय वयता आनी हो जो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा पद्मश्री, तो हो म्हाजो एकट्याचो नासून संपूर्ण गोंयचे जे शेतकरी आसा त्यांच्या हे प्रतिनिधी स्वरूपात म्हाका मेळ्ळो पुरस्कार आसा। त्यामुळे हांव म्हाजे ह्या ICARचो रोल हितूच खूब मोठो आसा, कारण कितें आसा, तुमचें केवळ चित्र जालें म्हणून ना, तें चित्र जें फ्रेम करता
आणि जो हिरो आसा तो कोंदणात जेन्ना बसयता ताका पयलू पासून कोंदणात बसयता तेन्नाच तो हिऱ्याची खरी चमक लोकांक बरें दिसता. नाल्यार हिरे अशे खूब पडलेले आसता वचत थंय कोणाक तेच्या लक्षांत सुद्दां येना, पूण ते कोंदणात बसोवप आनी त्या हिऱ्याक पयलू पाडप आणि त्याचे एक चित्र एका फ्रेमीत बसयल्या नंतर त्याची जी कितें हें जाता ती वेगळीच आसता. त्यामुळे सगळ्यात जो कळस शेवटचो बांधलेलो आसा तो ICAR आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नाईक.